दुरुस्ते खातीर कांय तेंप बंद आशिल्ल्या मडगांव रवींद्र भवनांतले सभागृह 22 तारखेच्यान नाट्यमोगां खातीर उक्ते करतले। प्रेक्षकांक बसपा खातीर 1069 बऱ्या सिटांची सुविधा जाल्यार खासा क्षमतेच्या लोकां खातीर 6 सिटांची सोय केल्या। आवाज येवजणेची लेगीत बऱ्या तरेन दुरुस्ती केल्या अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेन तालक हांणी दिली। First thing that by theatrics auditorium, जो गेले आयच्यान धरल्यार 1 म्हयनो 18 तारखेक बंद करना पूर्वीच्या। So today we are on 17 तारीख आसा and we are starting that auditorium for public, opening for public after renovation, repairs करतात from 22nd of this month. तातूंत काम जे आमी केलें ते फुल स्टेजीचो फ्लोर वुडन तो काडून सगळो नवो बसयला रायट फ्रॉम द बॉटम म्हणजे बेज पासून परती करून सगळो नवो केला टीकूड फ्लोर म्हणजे फॉरेस्ट ताजे नंतर आमी ताजे भोंवतणी सगळी रफ आशिल्ली सगळी धूल येताली म्हणून ताजे टायलिंग कंप्लीट जालें ओके ताजे नंतर ऑडिटोरियमाचे सीट्स रिपेर करपाक 30 सीट्स मोडिल्ले सगळे सीट्स रिपेर जावन now auditorium is available for 1069 sitting capacity. तातून आमी आनी केला की 6 seats are reserved for disabled persons. ताका व्हाईट कवर घालून ताजे disabled लेबल घालून जी भितर तुमी सरतात मदीं ताचे थंयच पयलीं 6 seats तांचे खातीर दवरल्या तितले म्हणसर आमी तांकां रॅम्प प्रोवायड केल्लो आसा रायट फ्रॉम द पार्किंग स्पेस टू दॅट तो केल्लो आसा तांचे खातीर त्या लेवलीचेर सकयल्यान जाल्यार टॉयलेटूय आसा that is also done simultaneously. Artisan भितर ऑडिट क्लीन रूम सगळ्यात एसी नवीन बसयल्लो आसा रिपेंट केल्लो आसा टॉयलेट सिटींग अरेंजमेंट तांकां मॉनिटर सिस्टम लायला तुका एनआरसी स्टेजीचेर चल्लो म्हणजे एंट्री केन्ना आसा ती कळपाक लागली थंय भितरूय तांकां सावंड आयकुपाक येता सगळ्यो ह्यो गोश्टी आमी बरोबर केल्ल्यो आसा